Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. नॅशनल लेवल अचिव्हमेंट सर्वे म्हटल्यानंतर भुरगे कितले शिकला, खंयचो खंयचो सब्जेक्टान तेंची क्षमता कितले ही मेजपा खातीर इवन कोविड टायमार सुद्दां कितले लॉस जाली तेजे रिजल्ट आयला. ही 4 सब्जेक्टाची ही टेस्ट घेतिल्लो. तेजे हातून लँग्वेज, EVS, मॅथमॅटिक्स आणि सायन्स. सो नाव दिस टेस्ट विल टेल सो वेर वी आर लॅकिंग आणि वेर द फोकस शूड बी देर. ओवरऑल इन्फ्लुएन्स घेता जाल्यार जायत आमचे मेन कन्सर्न आसा गणित. इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. मॅथ्सान वी आर बिलो नॅशनल एवरेज. हेजी कारणांय सोदपाचो आमी प्रयत्न केलो. हो फक्त गव्हर्मेंट टिचर, गव्हर्मेंट स्कूल हांकाच दोश दिलो म्हणून जावचो ना, कारण 80% भुरगे हे एडेड स्कुलात शिकता आनी ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट इन एड आनी बाकीचे सगळो सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता. आनी हे जर करता आसत जाल्यार आमकां त्या पद्दतीचे रिजल्ट जाय पडटले. आनी त्या पद्दतीचे रिजल्ट्स जेन्ना हांवें पळयले तेन्ना टीचर शूड बी द फूल टायमर टीचर्स. टीचराचो दुसरो बिझनस आसपाक जायना खरें म्हटल्यार. ही इज अ फूल टायमर टीचर वी आर पेईंग फॉर देम. एंड डेफिनेटली आमी हे जर पळयत जाल्यार आतां पर्यंत पळयलें आमी CC कंडक्ट रूल हे आतां पर्यंत एडेड स्कुलांतल्या टिचरांक लागूच जायना. पूण हे म्हाजे दृश्टीन आमी हो रिपोर्ट सिरियसली घेतला आनी गव्हर्मेंट हाज्या फुडें जी टीचर रिक्रुटमेंट जातली, गव्हर्मेंट विचार करता की इन फ्युचर टिचर्सां खातीर सुद्दां CC कंडक्ट रूल लागू करप काय कितें भुरग्यांच्या फ्युचराच्या नुसार. नॅशनल NEP जी आसा ती अंदूच्यान इम्प्लिमेंट करपाचो तेजो 3-4 दिसाच्या भितर फुडल्या 10-11 तारखेक आमचे NEPचो रिपोर्ट सबमीट जातलो. बट अंदूच्यान आमी ऑलरेडी आमच्या काही स्कुलाक सांगलेलें एडमिशनाक घेया म्हणून. त्या खातीर नर्सरी, लोअर KG, अप्पर KG, नर्सरी एट द एज ऑफ 3 years, लोअर KG एट द 4 years आनी अप्पर KG एट द 5 years. आनी इन फ्युचर ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत भुरग्याचो फर्स्ट स्टँडर्ड एडमिशन हे 6वेक वयतलें. बट अंदूच्यान आमी 5.5 वर्साच्या भुरग्याक एडमिशन दिता. देशांत वॉकेशनल स्ट्रीम 11th आनी 12th स्टँडर्ड खंयसरूच चलना. त्या खातीर आमी हे फावटी ठरयलां की इन कन्सल्टेशन वीथ दोज हाय सेकंडरीज आमी अंदूच्यान जे 11वीक जेंकां एडमिशन घेवपाक जाय दॅट वील इन लायन वीथ द आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स वीथ द एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ द NSQF हाच्या बरोबर वचपाचो ठरयला. आनी हेच वॉकेशनलचे कोर्सीस वील स्टार्ट इन द ITIs. नवीन एनिंग कोर्सीस जे एडिशनली सेम कोर्सीस आमी ITIs सुरू करतले आनी ITIs 1 year किंवा 2 years कोर्सीस दिवन तांकां थंयच्यान आमी ITIच्यो स्कील डेव्हलपमेंटच्यो सर्टिफिकेट्स थंयच्यान दिवपाच्यो आसा. माध्यमिक शाळांच्या विलिनीकरणाचो खंय विचार चल्ला. नेक्स्ट इवन दो प्रमोशन्स आमची खुबशी प्रमोशन्स उरलेली आसा. ती प्रमोशन्स आमी जाता तितके बेगीन मर्ज जावन प्रमोट करतले टिचर्सांक. इवन दो मिडल स्कूल 5वी, 6वी आनी 7वी अशी गव्हर्मेंटाची 38 स्कूल चलता. एडेड स्कुलान 12 स्कुलां चलता. पण आमी ती मदींच म्हणजे 1st to 4th ही वेगळे कडेन चलता, 5th to 10th वेगळ्या स्कुलांनी चलता आनी 5वी ते 7वी अशे 3 वर्ग चलपी 38 स्कुलां आसा. आय हॅड गिवन इन्स्ट्रक्शन्स की ती स्कुलां आमच्या गव्हर्मेंट नाल्यार एडेड स्कुलान मर्ज करप जेणे करून भुरग्यांक बरें एड्युकेशन मेळटलें. सो ते ह्युमन रिसोर्स आमी बरेच कडेन आमी वापरपाक शकतले. कांय कडेन शिक्षक आनी मॅनेजमेंटाच्यो केशी चल्ल्यात. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जाता. एडेड स्कुलांतल्या रिक्रुटमेंट हे फावटीचे टीचर सगळे दिले वयतले. बट आमी विचार करता कारण बऱ्याचशा इश्कॉलांच्यो कंप्लेनी खूब मोठ्या प्रमाणात कंप्लेनी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान केसी सुरू आसा मॅनेजमेंटाच्यो आनी टिचरांच्यो. हे भुरग्याक शिकोवपाचें काम थंयसरूच उरलें. टीचर, मॅनेजमेंट, टीचर, हेडमास्टर ह्यो खुबश्यो कंप्लेनी आनी वेगवेगळ्यो केसीस ऑलरेडी सुरवात आसा. त्या खातीर खंय तरी जर आमकां भुरग्यांच्या शिक्षणाचो कन्सर्न आसा आनी जेन्ना NECचो रिपोर्ट असो पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता की टिचर्सांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर मॅक्झिमम हें करपाक जाय. ताच्या खातीर इन कन्सल्टेशन वीथ द एसोसिएशन ऑफ द टिचर्स, हेडमास्टर एसोसिएशन, मॅनेजमेंट एसोसिएशन्स हाजेरूय बी आमी जशें म्हटलां तशें जे कितें चेंजीस करपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट, इन द इंट्रस्ट ऑफ देर करिक्युलम हाजेरूय आमी स्टेप घेवपाचो विचार करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी ओमकार फळारी.